ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण. आम्ही आता मेन आता सँडविच खात असताना वैर तग्गु ब्रेड उरल्यारे मदी ते टेस्टी फूड मदी उरता सँडविच अंत तशी आता भगवद्गीता 8 अध्यायांत फर्स्ट 6 अध्याय ज्ञानाबद्दल सांगता, नेक्स्ट 6 अध्याय भक्ती योगाबद्दल सांगता. हे व्हेरी व्हेरी टेस्टी क्रीम नेक्टर आम्ही आता ऐकूचे. सो आता 9 चॅप्टर जननी माताजीनं चंदकर्ण वर्णन केले आणि 9 चॅप्टर लास्ट श्लोका कसं सांगला, मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु मामय वैशेषि युक्त एवं आत्माना मत परायणः. मला कसं नाही की ऑलवेज तू माझ्याबद्दल विचार कर. कोणाबद्दल? कृष्ण सांगतास अर्जुनाक कृष्णाबद्दल विचार कर आणि तू मागेले भक्त जा आणि तुगेले नमस्कार ऑबेसन्सेस वट्टू म्हाका ऑफर करी, मागेल पूज करी. सो ऑलवेज अशी तू माझ्याबद्दल विचार करते करते हे करते गेलते ना, शुअर हांव तू गॅरंटी करता, गॅरंटी दिता 100% तू माझ्याकडे येतलो म्हणून. सो हे श्लोक सांगून 9 चॅप्टर एंड जाता. आता कोणाबद्दल तरी आम्ही मस्त विचार करते जाय, या कोणाबद्दल तरी आम्ही कंप्लीट आमगे वट्टू ऑफर करते जाय, ऑबेसन्सेस करते जाय म्हळ्यार केन्ना साथ आसा, केन्ना तांचे बद्दल आमी कंप्लीट गुर्त आसा, तांचे बद्दल आमी कंप्लीट अर्थ करून घेतला तशी. आणि कोणाबद्दल आमी अर्थ करून घेवचे ट्राय करताची, कोण कंप्लीट ऑप्युलन्स आसा, सगळे ऑप्युलन्स आशिल्ले सर्वश्रेष्ठ जनार्दन पुरुषोत्तम म्हळ्यार कृष्ण. ते कृष्णा बद्दल अर्थ करून घेऊन ताजे बद्दल आमगे भक्ती वाढता. 10th चॅप्टरांत what to opulence of the absolute, कृष्णाले what to opulences ह्या 10th चॅप्टराक चंदकर्ण वर्णन केले आसा. सो आम्ही आता ह्या कृष्णाले वर्णन ऐकून घेऊया 10th चॅप्टराक कशी सांगला म्हणून. कृष्ण म्हळ्यार कंप्लीट, काही हे ना कृष्णाबद्दल. ईशोपनिषद सांगला पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णस्य पूर्णमादाय, म्हळ्यार कसं नाही तो कंप्लीट. कोणाकडच्यान तरी थोडे वस्तू काढल्यार ते थोडे ते कमी जाता, कृष्णा लागीं तशी नाही. इतले काढल्यार अगेन कृष्ण कंप्लीट उरता, कृष्णाकडे काही कमी जायना. तश म्हणून कृष्णाक एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणजे आणि आमगेले पोजिशन धर्म आम्ही केन्ना उलयतात सनातन धर्म, हे धर्म मागेले हे धर्म. धर्म म्हळ्यार कसं नाही, धर्म म्हळ्यार लिव्हिंग एंटिटीतले रियल पोजिशन. रियल पोजिशन आम्ही सर्वंट ऑफ कृष्ण, इटर्नल सर्वंट्स. कृष्णाल सेवे करून घेऊन उरचेच आमगेले रियालिटी, ते आम्ही अर्थ करून घेवका. आता ह्या चॅप्टरांत आम्ही हे करच्या लागल्या रे. आता फर्स्ट आम्ही पळयता ती ह्या चॅप्टरांत हांगा ह्या हाजेर हांव बरयला सी म्हणून. सी म्हळ्यार कसं न्ही, कृष्ण source of everything. Yes, S stands for source of everything. E stands for essence of Gita, and E stands for everywhere.
10th chapter total 42 श्लोक आसाचे. First 1 to 7 श्लोका आमकां सांगतात की source of everything. See, as a position, origin of everything. आता आम्ही म्हणता सायंटिस्ट हे करता, विज्ञान इतली मुखार गेला, विज्ञानान हे करचे जाता, सायन्सान ते करचे जाता. पण एक सिंथेटिक सीड हाडणं आमकां झाड व्हड करणं, तातूंतल्यान आमकां क्रॉप घेवचे जाता, धान्य घेवचे जाता, जायना. रॉ मटेरियल जावका आमकां एअर जावका, टेम्परेचर जावका, सनलाइट जावका, वॉटर जावका, हे वट्टू कशें मेळ्ळां आमकां? हे आर्टिफिशियली रेडी केल्ले न्ही. हे वट्टू आमकां कृष्णान दिले रॉ मटेरियल आनी ताच्यान आमी वट्टू आमगेले क्रॉप ग्रो करतात. सनलाइट क्रॉप वेजिटेबल्सा भितर रस भरता, मूनलाइट फ्रुट्सा भितर रस भरता. हे वट्टू कृष्णान दिले सोर्सेस आमकां, रिसोर्सेस. आनी 10.8 to 10.11 अंत एसेन्स ऑफ गीता सांगला. चतुश्लोकी भागवत येता हातूं भितरी. सो कंप्लीट भगवत गीताचे एसेन्स आसा हातूं. आनी 10.12 to 10.42 सोर्स ऑफ एवरीथिंग. कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग. सो खंयी पळयल्यार आमकां कृष्ण थंय आसा अशें दिसता. कृष्ण कशें आसा? कृष्ण लोटस फ्लावराचेर उदकाचे हे उरता न्ही, तशें उरता. अटॅच ना कित्याकी, बट तो तंतू आसा. आज आमी फर्स्ट श्लोका टू 22nd श्लोका पासून आयकुचे ट्राय करया. मागीर नेक्स्ट क्लासांत 22 to 42 आमी अर्थ करून घेवचे ट्राय करया. आता सोर्स ऑफ एवरीथिंग म्हळ्यार अशी आमकां कृष्णाक अर्थ करून घेवचे, ओरिजिन ऑफ कृष्णा अर्थ करून घेवचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉसिबल. आमी म्हणटा कृष्ण जन्मा येता, कृष्ण हे जाता. कृष्णा जस्ट अपियर्स अँड डिसअपियर्स. कित्याक तेगेले डिवोटीजाक सॅटिस्फाय करच्या कृष्ण येता. आनी आमी 4th चॅप्टरांत आमी हे समजून घेतले की परित्राणाय साधूर्नाम, तो आपणाले डिवोटीजा प्रोटेक्ट करचे जन्मा येता, प्रकट जाता. आनीक धर्म संस्थापनार्थाय, टू रिएस्टॅब्लिश धर्म, कृष्ण येता. सो भगवत गीतेत अर्जुना कृष्ण सांगता की आमकां तुमकां मनुष्य जन्माक आद्यंतवंत कौंतेय. आमकां आदी आसा, आमकां अंत आसा, आमकां बिगिनिंग आसा, आमकां एंड आसा, बट कृष्णाक ते ना. सो इंडिपेंडेंटली ते अंडरस्टँड करून घेवचें आमकां मस्त कश्ट. तशें म्हूण आमी म्हणटा जी गुरू उरता आमकां की अंडरस्टँड करून घेवच्याक म्हण. सो आमकां हे अंडरस्टँड करून घेतले की कृष्ण अपियर जाता, डिसअपियर जाता, वट्टू कडेन कृष्ण आसा, कृष्णच आमगेले सगळे रिसोर्स दिता. हे वट्टू फॅक्ट आमी अंडरस्टँड करून घेतल्यार आमकां ताका डिवोशनान सर्व करची कृष्णाक डिफिकल्ट जायना. म्हणून हे 10th चॅप्टराक हे वट्टू वर्णन केला. कडेर आता फर्स्ट श्लोका कसं सांगला. श्री भगवानुवाच भूया एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया. हांग सांगते रसा कृष्ण अर्जुना अगेन ऐक, कसं न्ही तू म्हगे डियर फ्रेंड. सो तुगेल बेनिफिटा खातीर हांव तुका आनी फुडें सांगता. भक्ती योग सांगले तुका हांवें, ज्ञान योग सांगले, आतां आनी तुगेल बेनिफिटा खातीर आनी हांव हे वट्ट नॉलेज तुका हांव दितेर आसा. ती पराशर मुनीन विष्णू पुराणांत अशें सांगला की भगवान म्हळ्यार कोण. लास्ट टाइम हांव सांगिल्ले 3 टायप ऑफ रियलायझेशन उरतात, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. Bhagavan realization is the topmost realization. Nothing is beyond it. Haji cross करना नहीं कहीं ना. So supreme personality of Godhead तशमून कित सांगलं परशार मुनीन त्याच्याकडे सगळे opulence असतात. 6 opulence. ते 6 opulence कसं ने full of strength, fame, wealth, knowledge, beauty आणि renunciation. आता कला कोणी
फेमस पर्सन आम्ही घेतल्यारी कितें एक पुणी उणें आसता ताचे कडेन कंप्लीट उरना तो कितें उणें ताचे कडेन मस्त दुड्ड आसा बरें पोजिशन आसा वट्टू आसा आरोग्य उरना या आरोग्य आसा बाकी आनी कितें उरना सो वन ऑर द अदर थिंग मिसिंग उरता पण कृष्णा लगी कंप्लीट सगळे ऑप्युलन्स आसा सो पराशर मुनी सांगता ही इज भगवान आता 9th चॅप्टराक ऑलरेडी कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज कृष्णान दिला कसं कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज राजविद्या राजगुह्यम म्हणजे हे राजविद्या आम्ही शिकचे कृष्णाबद्दल अंडरस्टँड करून घेवचे भगवद्गीता ग्रंथ स्क्रिप्चर्स आम्ही पठण करते हे वट्टू राजविद्या आणि हे आम्ही कशी करका सुसुकम करतुम वयम आम्ही खुशेन करका हे वट्टू आमका आनंद मिळता आनंदांपती वर्धनम प्रतिपदम ब्रह्मसंहिते सांगलं ब्रह्मानं की हे कशी आम्ही डिवोशनल सर्व्हिस करते वता की तशी आमकां आनंद चढत 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 वच्चे जाईल म्हळ्यारी हे आमकां इटर्नल ब्लिस दिता म्हण सेकंड श्लोका भितर कृष्ण सांगता कोणी होस्ट ऑफ डेमिगॉड नाल्या ग्रेट सेजेस तांकां इट इज हार्ड टू नो ओरिजिन ऑफ माय ऑप्युलन्सेस सो कित्या म्हळ्यारी कृष्णा सोर्स डेमिगॉड्स आले आनी सेजेस आले केन्ना पासून भक्तेन आमी कृष्णाक सरेंडर जायना की केन्ना पासून कृष्णाले कॉजलेस मर्सी आमचेर पडना की तेन्ना पासून आमकां अंडरस्टँड करून घेवचे मस्त कष्ट लास्ट टाइम हांव सांगिल्ले राज उरता मिनिस्टर उरतात पण राजा लागी वट्टू पवर्स उरतात मिनिस्टर लागी तितले वट्टू उरनाची राजन मिनिस्टर थोडे पवर दिल्ली उरताची टू स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसायटी तशीची कृष्णा इज सुप्रीम बाकी देवी देवताक ताणें थोडे पवर दिवन दवरल्याची एक एरिया दिवन दवरला फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड सो ब्रह्मा सांगता म्हाका अंडरस्टँड करून घेवचें जायना कंप्लीट सी अनंत शेषा 1000 हुड्स आसा अनंत शेषाक so one cannot understand Krishna by one's knowledge or endeavor माझ्याकडे इतके नॉलेज आसा म्हाका कळटा म्हळ्यार बी साध्य ना कित्याक साध्य ना अनलेस अँड अंटील कृष्णाले कॉजलेस मर्सी उरता आणि हे नॉलेज आमकां थ्रू गुरु परंपरा मेळटा प्रॉपर परंपरा मेळटा तितले पासून आमकां हाजे बद्दल अर्थ करून घेवचे मस्त डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन काही ना qualification is what unalloyed unflinching unconditional love towards Krishna devotional service अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आणि काही आश उरचा ना कसा आश उरका एक आश उरका कृष्ण हांव कशी तुका सेव करू हे असल्यारी आमकां इजी जाता अंडरस्टँड करून घेवच्याक सी ओनली डिवोटीज who are fully surrendered unto Supreme Lord, they can understand Krishna. And by the grace of Supreme Personality, Matramka Krishna Artham Yuchazata. So, causeless mercy Urchaza yani causeless mercy can padtamcher when our desires are pure and we totally surrender unto Krishna. Third shloka bhitar to sangta ki I am unborn. हांव कशें सांगिल्लें कृष्ण प्रकट जाता आनी डिसअपियर जाता आनी कृष्ण बिगिनिंगलेस तो तो ताका केन्ना जाय तेन्ना हांगा येता आतां आमी एग्जांपल घेतल्यार एक प्रिजन हाऊस उरता प्रत्येक कडेन जैल आसा जमगत आसा जैला भितर जो कैदी उरता ती तांकां रुल्स रेग्युलेशन उरता आनी जैला भितर जो काम करताची फॉर एग्जांपल जेलर उरू या तांचे सेक्युरिटी उरू या पोलीस उरू तांकां कसं उरता तांकांय रुल्स अँड रेग्युलेशन अप्लाय जाताची बट आता त्या राज्याचो राजा त्या देशा राजा जेल विजिट करू शकता ताका हे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स अप्लाय जायनाची तो तागेल ओन मर्जीचेर थंय वचूंक शकता आनी तांच्या भायर येवच्या शकता ते पळोवन तशीच हे होल मटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार एक व्हड जेल आनी आमी वट्टू तांतू पळय ते कब्बिणದ ಸಲಾಕೆ तशी त्या हातू भितर बांदून आमी तांतू भितर आसात आनी तांतू आमी खुशी आसात
आता one who can understand Krishna आणि तागेले supreme position क्या किती जाता he will be free from all sinful reaction. कसं नका आता तुम्ही विचार करा की आम्ही डेली कृष्णाला नाव आमगेले टंगाचेर हे केले रे केन्ना आम्ही कोणाक हे करचे जाय वी वॉन्ट टू कर्स गाळी दिवचे जाय तेन्ना कितें जाता वी थिंक हे टंगान हांव देवाला नाव घेता इज इट ओके आय कॅन लायक नो कर्स समबडी ह्या टंगा वयल्यान करची न्ही अशी दिसता ऑटोमॅटिकली हे नॉलेज येता सो कृष्णा इज अजो नित्यम अजा म्हळ्यार कोण ही इज अनबॉर्न क्रिएशन जावचे पयली कृष्ण आशिल्ले कृष्णाने क्रिएशन केला आणि तो ह्या मटेरियल एनर्जी कंट्रोला भितर ना इज बियॉन्ड एव्हरीथिंग वेत्ति लोका महेश्वरम हे श्लोका भितर सांगला यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम वेत्ति लोका महेश्वरम म्हळ्यार कितें कृष्णा सुप्रीम प्रोप्रायटर ऑफ प्लॅनेटरी सिस्टम ऑफ युनिवर्स आणि कृष्णान सांगेल केन्ना खोट जायना आम्ही ह्युमन बिईंग एक पटी एक सोदून काडपाचें आनी सांगतात प्लुटो केन्ना आमी स्टुडंट्स आशिल्ली प्लुटो वॉज अ प्लॅनेट आमी बायहार्ट करून सांगता आशिल्ली देर आर 9 प्लॅनेट्स आता मागीर आता डावन द लेन 7-8 years म्हणतात प्लुटो इज नॉट अ प्लॅनेट तेन्ना आमी शिकिल्ले रॉंग वे आणि नेक्स्ट तर रांच्या आयदनांनी उरता पळय टेफ्लॉन इज व्हेरी गुड नॉन स्टिकी दॅट इज गुड हे ते म्हणून वट्टू सांगले आणि वट्टू आम्ही हाडून तांतू रांदून जेवन वट्टू जाले आता फायंड आउट केला की टेफ्लॉन कोटिंग्स आर नॉट गुड दे आर कार्सिनोजन्स सो आता हे विचार करूया आम्ही म्हळ्यार तेन्ना सायंटिस्टान सांगेल रॉंग का आता मी आयकूचे आशिल्ले रॉंग खंयचेय रॉंग न्ही अकॉर्डिंग टू देअर नॉलेज ऑफ दॅट टाइम तांणी एक आमकां हे दिले all human beings have imperfect senses आता हांव एक रूमान बसून क्लास घेता आसा ते नेक्स्ट रूमात कसं जाता म्हणून पळोवचें जायना बिकॉज इट इज लिमिटेड आय हॅव अ लिमिटेड विजन सो बट कृष्णा कशी उरता कृष्णाला अशी न्ही ही हॅज ऑल इम्परफेक्ट सुप्रीम प्रोप्रायटर ऑफ प्लॅनेटरी सिस्टम आणि ताका अर्थ करून घेवचे म्हळ्यार कसं न्ही ताका अर्थ करून घेवचे म्हळ्यार बीइंग फ्री फ्रॉम सिनफुल रिएक्शन आनीक आमी म्हणतात द्वापर युगात कृष्ण आयलो ऑर्डिनरी मनशा भशेन कृष्ण आयलो तो ऑर्डिनरी मनीस म्हणून हे आमगेल रॉंग थिंकिंग ह्युमन बिईंग जाले हे रॉंग थिंकिंग कित्याक वन कॅनॉट परसीव हिम एज ऑर्डिनरी पर्सन 9th chapter 11th श्लोकात ते सांगला कसं सांगला अवजानंती मां मूढा क्लियरली सांगते रस्ते कृष्ण अवजानंती मां मूढा मानुषिक तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर ಒಟ್ಟು लोक फूल्स प्रभुपाद सांगता मूर्खा वळखूच्या जायना केन्ना पासून तो तोंड उगडना तेन्ना पासून मूर्खा वळखूच्या जायना बरे सूट बूट घालून या सिल्क सॅरी न्हेसून मस्त दिसताची एकदम हाय क्लास टॉप वन but मूर्ख when fools are identified when they open their mouth so fools deride me how can human form a krishna सांगते रस 9th chapter अंत how can a human form a human जाऊन हांव जन्माक येता fools कितें चित्तात ते हांव बी ऑर्डिनरी म्हण तांचे भशेन हांव बी म्हण चित्तात बट तांकां मागेल ट्रान्सडेंटल नेचर तांकां गोतूर ना सो material activity आम्ही कसं करताची if krishna is not there in the center they are not auspicious if krishna is in the center yes they are auspicious see आम्ही तशमून आम्ही किती करतात ते we have to do शास्त्र शास्त्र and संघ गुरु कडे विचारून घेऊन आम्ही करता आणि 4th आणि 5th श्लोकात कृष्ण सांगतात असा He is origin of all quantity. So, आज थ्रू आम्ही ट्रुथ शिकच्यात ट्राय करच्या लागल्यात सो म्हळ्यार कसं आहे म्हळ्यार कृष्णा सोर्स कसली सोर्स कृष्णा
सगळे क्वालिटीज आनीक कितें कृष्णाले इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास हालना कृष्णाल मर्जी नसतना. सो द मॅनिफेस्टेशन जावचे जाय जाल्यार इवन ह्युमन बिईंग्स डेमिगॉड्स कितें ते कृष्णाले मर्सी उरका. आनीक कृष्णा इज द वन हू क्रिएटेड दिस. ही इज अ प्रोप्रायटर ऑफ दिस युनिवर्स. आता कृष्ण हे सांगता आसा वट्टू कितें म्हणून. आता 4th आणि 5th श्लोकात आम्ही पळयल्यार हांगासा बुद्धिर ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा सुखम दुःखम भावो भावो भयम चाभ्यम एवं च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशो यशः. सो भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव प्रतद्विधाः. म्हळ्यार कसं सांगता रसा कृष्ण हांगा हे वट्टू क्वालिटीज हांगा बरयला. बुद्धी ज्ञान सुख आणि दुःख असमोह समा क्षमा दमा सत्यम. सो इंटेलिजन्स आम कसला जाऊ का बुद्धी जाऊ का सी टू एनालाइज द पॉवर ऑफ थिंग्स. टू एनालाइज द पॉवर ऑफ थिंग्स. आता आम्ही ह्या मटेरियल वर्ल्डात उरताची मस्त पण आमच्या कडच्यान मस्त कितें चेंज करू जायना. तशें म्हण एक प्रेयर आम्ही स्कुला आसतना सांगतशिली आम्ही देवाकडे मागका लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स विच आय कॅन. म्हळ्यार म्हाका धैर्य दी खंयचे हांव चेंज करू शकता. रॉंग वतेर आसा ते चेंज करूक. and give me the strength to tolerate which I cannot change. One which I can change, one which I cannot change. आणि एक third म्हळ्यार कसं नाही to know the difference between these two, which is very important. आता ह्या मटेरियल वर्ल्ड आम्ही रावतात कितले दैत्य नेचरा लोक उरतात कळना बायलांन पळयल्यार. बट ह्या दोन्ही भितर चेंज कसं नाही म्हण कळटाक आमकां बुद्धी उरका नॉलेज उरका. कृष्ण कोण दुसरे मटेरियल हे कितें म्हणे अर्थ करून घेवच्याक आमकां नॉलेज उरका. सो आमी ते एनालाइज द थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्स्पेक्टिव्ह. सेकंड नॉलेज उरका. नॉलेज कितें knowing the difference between matter and spirit. आनीक सी आम्ही आता युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन वतात हातू वतात कसं नॉलेज मेळटा आमकां मॅटरा बद्दल नॉलेज मेळटा. स्पिरिटा भितर ओनली स्पिरिच्युअलिटी मात्र शिकता जाता. देन असमोह. असमोह कितें असमोह म्हळ्यार फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डेल्युजन. कितें हे फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डेल्युजन म्हळ्यार ते म्हळ्यार वन शुड बी फ्री फ्रॉम बिविल्डरमेंट. कन्फ्युजन उरता हम हे करच्या लागले सारखी की हम हे भक्ती पात्र वच्च्या लागला सारखी की कृष्णा हे केल्यार दुसरी देवी देवताक कोप येवच ना मग कितले आमकां हे उरता डाउट्स. वी शुड बी फ्री फ्रॉम डाउट्स. आणि मागीर क्षमा. क्षमा म्हळ्यार कितें फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस म्हळ्यार आमकां मायनर ऑफेन्सेस कोणी करतेर उरतात ते राग घेऊन बसतात आमी. सी आमकां जीवन मेळिल्ले 4 दिसा खातीर मेळ्ळा. हे 4 दीस लोकां भितर असूये मात्सर्य फायटिंग हेट्रेडनेस द्वेष हे करतेर उरल्यार आमचे बद्दल आमी कोण म्हण अर्थ करून घेवन आमगे सर्विस कितें कृष्णा सर्व करते ते करचे आमकां टायम मेळटले ना. आमगे टायम वट्टू हे द्वेष असूये मात्सर्य हे करच्यान तुका आमगे टायम वतले. व्हॅल्युएबल टायम आणि परत रिटर्न येना. ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು आणि काल होदरे होईतु. यू कॅनॉट रिवाइंड द टाइम. तश म्हणून आमकां हे टायमाच आमी कशी प्रॉपरली युटिलाइज करून घेवचे जाय. वी शुड बी टॉलरंट अँड वी शुड बी फॉरगिव. म्हळ्यार लोकांक कसं मातशें सन्न मायनर मिस्टेक करता तांकां फॉरगिवनेस आमी करका. आता चैतन्य महाप्रभूले शिष्टाष्टका सांगला कशी उरका आमी
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना त्रणादपि मळकिदे हे तृण ग्रास तण तणाचेर पाय दवरनो आम्ही वत्तेगेर तण परती उभी रावता तण सांगतले तू पाय दवरला आनी उठना म्हण ना तरोरपि सहिष्णुना एक झाड वतांत बी सेम राविल्ली उरता थंडेंत बी सेम पावसांत बी सेम कितली सहिष्णुता कितली टॉलरन्स आसा झाडा लागी तशी आम्ही उरच्या जाय तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना केन्ना हे विचार करनाकाची हांव हे व्हड हांव हे डिग्री आसा म्हटलं की ते डिग्री आसा आय एम सच अ ग्रेट पर्सन म्हाजे कडेन इतली करोड कोटी पयशे आसाची मरत आसतना हे वट्टू आमचे बरोबर येना दिस इज जस्ट अ इगो इम्पॉर्टन्स सीकिंग बिहेवियर म्हणटाच पळय ते आमकां कसं उरचें जाय हांव सर्वंट ऑफ कृष्ण हे एक अंडरस्टँड करून घेतल्यार आमकां लायफ आमगेले मस्त स्मूथ होता एक पट्ट आमकां कळ्ळें आमगेले गुरी कितें आनी ताचे कशी वचचें म्हणून आमी बिजी उरतात तातूंत नेक्स्ट ट्रुथफुलनेस केन्ना फट्टी उलोवचें ना फट्टी उलोवन एक दीस तूं आमी पार जावचे शकताची बट डेली पार जावचे शकना ती देन कंट्रोल ऑफ सेन्सेस मेन सेन्स ग्रॅटिफिकेशन उर्जना सेन्सेस कंट्रोल केल्यार मात्र आम्ही पुढे वच्चा शकतात सेकंड चॅप्टरांत 62 श्लोका टू आय थिंक 67 श्लोकापासून हे सांगला ध्यायतो विषयात पुंसा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृती विभ्रमः स्मृती विभ्रमात बुद्धिनाशा खंयच्यान स्टार्ट जाता लस्ट आ दोळ एक चंद कितरी पळयता ते मग जावका स्टार्ट खंयच्यान जाल्ले गळ्यासन ते चंद दिसले ते मग जावका आता ते मेळना चेडू हट करता म्हणटाच आमी बट वी आर ऑल्सो सेम आमी बी चेडूआ भशेनच कडेन आमकां हट स्टार्ट जाता ते मेळना जातकीर हट म्हळ्यार कसं नाही राग येता आमकां कोप येता कोप आयले तेन्ना आमी कसं करता म्हणून वतना क्रोधात भवति सम्मोह म्हळ्यार आमी सगळे विसरून वता सम्मोहात बुद्धिनाशा बुद्धी नाश जावन वता आमगेली क्रोध आयले तेन्ना तशें म्हूण म्हणटा की केन्ना क्रोध येता केन्ना कोप येता उलोवचे ना कित्याक त्या मोमेंटार आमी कसो उलयता म्हण आमकां खबर उरना whatever comes to mouth we speak out तशें म्हणून कोप आयले तेन्ना कंट्रोल करून घेवन एनालायज करपा हांव कसो उलयता करेक्ट आसवे कसल्या खातीर कोप आयले म्हाका तशें म्हूण ते सांगताची डोंट एक्सप्रेस युअर एंगर एक्सप्लेन युअर एंगर एक्सप्रेस करचे लागले कसं उलयता म्हणून कळना आमकां बट एक्सप्लेन करचे लागले करते करते आमकां बी कळटा वेदर म्हाका राग आयले करेक्ट आयले की रॉंग आयले म्हण So these are small things what Bhagavad Gita teaches us to apply in material life. Material life कशी वच्चे म्हणून then control of mind. माइंड कशी कंट्रोल करचे माइंड थावांक बसून घेतले बी एक एक सेकंडाक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडात खंय खंय वत्तर आसा आय हॅव टू ब्रिंग इट बॅक माइंडाक आय हॅव टू ब्रिंग इट बॅक आता कृष्ण भगवद्गीतेत सांगता मनःषष्ठानींद्रियाणी आमकां 5 इंद्रिय आसा आमकां तसा कृष्ण भगवद्गीतेत सांगता 6 बी इंद्रिय आसा ते मन म्हणून गेले ताका कंट्रोल करचे खूब कष्ट नेक्स्ट हॅपीनेस अँड डिस्ट्रेस हॅपीनेस आणि डिस्ट्रेस म्हळ्यार कसं नाही सुखम ऑलवेज कन्सिडर रिलेशनशिप आमगेल रिलेशनशिप कृष्णा बरोबर कितें म्हण आमी कन्सिडर करता तेन्ना कसं उरता सगळं फेवरेबल कंडिशन दिसताची कृष्णा सर्व करूंक देन अभयम अभयम म्हळ्यार कितें अभयम म्हळ्यार आमी फ्युचरा बद्दल विचार करतात ऑलवेज हे एक ह्युमन टेंडन्सी इधर आमी पास्टा बद्दल विचार करताची अयो कसं झालंय ते तशी जावचे नाक आशिल्ले हांव हे केल्यार म्हाका ते जात आशिल्ले हांव हे केल्यार म्हाका हे जात आशिल्ले ओके ना जाल्यार फाल्यां फाय कितें करचें म्हण ते विचार करताची फाय म्हाका कितलें काम आसा फाय ते करता फाय हे करता
अशी कालचे आणि फाल्याचे विचार करता करता आईच्या मी विसरताची. टुडे वी फॉरगेट. टुडे आज हे मुमेंट मध्ये हातात असा हांव कसं करू शकता ताजेर आमगेलो फोकस उरका. आम्ही इधर पास्टा भितर रावतात नाल्यार फ्युचरा भितर रावतात. फ्युचरा कसं जाता म्हण विचार करून फियरफुल रावताची. तेन्ना आमगेलो प्रेझेंट आमी हे करच्याक विसरताची. सो फियर अँड फियरलेसनेस. केन्ना फियरलेसनेस येता? एक सन्न चेडू आवस बरोबर खंय तरी भायर वता. कितें जालें ते चेडू भिना. कित्याक म्हळ्यार चेडू दिसता हांव सेफ आसा म्हगेलो आवसू बापूस बरोबर म्हण. तशीची आमी केन्ना चिंततात आमी कृष्णाले सर्वंट. कृष्ण आमकां घेता. कृष्णा इज जगत पिता. कृष्ण आमकां प्रोटेक्ट करतलो. वॉट इज गुड फॉर मी ते कृष्ण करतलो म्हणून आमी केन्ना चिंतताची. तेन्ना कसले आमकां त्रास जायना. देन नॉन वायलन्स अहिंसा. अहिंसा म्हळ्यार कितें? कोणाक दुसऱ्या त्रासाक घालची न्ही. खंयचे प्राणी उरो मनुष्य उरो. सो सगळ्याक इक्वली रावचे अधिकार आसा ह्या मटेरियल हातू भितरी. सो आमी दुसऱ्या कोणाक त्रासाक घालची न्ही. देन समता. समता म्हळ्यार कसं न्ही. फ्रीडम फ्रॉम अटॅचमेंट. कसले अटॅचमेंट? एक गुरु सांगता कर्म करते करते कर्म बंधन से मुक्त हो जाइए. हाजे अर्थ कितें? डिटॅचमेंट म्हळ्यार अय्यो म्हाका हे नाका बा हे करना हांव. कित्याक कृष्णान सांगला की हे डिटॅचमेंट उरका म्हणून न्ही. अटॅच्ड उरना आमी. हे कशी डिटॅचमेंट डेव्हलप करताची. जेन्ना हायर टेस्ट डेव्हलप जातेर जातेर वता ऑटोमॅटिकली फ्रॉम इनसाइड डिटॅचमेंट येतेर वता. So our life should be like that. Automatically detachment येवन आमी हायर टेस्टाक अटॅच जातेर वचचे जाय. देन आमकां सॅटिस्फॅक्शन येता. हे वट्टू हांव सांगतना कोण सांगतना हे वट्टू कृष्णान सांगला. 10th chapter 4th आणि 5th श्लोकांत कृष्णान हे सांगला. मागीर सॅटिस्फॅक्शन येता. सॅटिस्फॅक्शन कसं सॅटिस्फॅक्शन? आमी केन्ना अनसॅटिस्फायड उरता ती. पयलीं आमचे कडेन एक सायकल उरता. मोटरसायकल मेळना आमी सॅटिस्फाय जाता. ओके मोटरसायकल आहे मागीर अय्यो एक कार आयल्या सॅटिस्फाय जाता. कार आयले. कार भितर मर्सिडीज असल्यार या आउडी असल्यार या BMW असल्यार आनीक सॅटिस्फाय जाता. सी दीज आर अवर वॉन्ट्स. नीड्स न्ही ते आमगेले. नीड्स कसं न्ही. आमगेले नीड्स मिनिमम उरल्यार देन वी विल बी सॅटिस्फायड. कशी आमगेले वॉन्ट्स ग्रो जातेर वतात की तशी आमगेले मिजरीज बी वाडतेर वताची. ऑस्टिरिटी आणि पेनान्स तपस. तपहा म्हण सांगलांगा. ऑस्टिरिटी पेनान्स म्हळ्यार कितें? वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग हार्डशिप्स और सफरिंग. कित्या खातीर? हायर पर्पज. पयलीं काळान तूं सकाळी उठून न्हावन मागीर किचनाक वतशिली देवाले एक सकाळी करतशिली. आतां जैसे जैसे मॉडर्निटी येतेर गेले आमगेले प्रियोरिटी चेंज जातेर गेली. आनीक चॅरिटी दान धर्म नाव कमोवच्या न्ही. हे ग्रहस्थाले मेन हे चॅरिटी हे करका म्हणून. आनीक मनीसाले कितें? फेम. फेमस जावचाय म्हण ताणें काम करची न्ही. आज सकाळी हांव एक हे कोट वाचताले. ते कोटान बरयला डोंट एक्सपेक्ट. केन्ना तूं येतलो तेन्ना वट्टू लोकांक क्लॅप करचे जाय म्हणून एक्सपेक्ट करनाका. बट केन्ना तूं वतलो तेन्ना पीपल शुड क्लॅप फॉर यू. म्हळ्यार तसले काम कन्न वचात म्हण. मनुष्य जन्म म्हळ्यार कशी उरच्या जाय. सुभाषितांनी म्हणा आयकल उरका. सुभाषिता सांगतात परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः परोपकारार्थ दुहन्ति गावः परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः परोपकारार्थमिदं शरीरम्. झाड पत्र पुष्प फूल सगळं दिताचे ते ओन युटिलाइज करनाची. परोपकारार्थ लोक युटिलाइज करतात. देवा ऑफर करताची. आणि गाय दूध दिता. गाय तागेल दूध गाय पिना. करेक्ट. आनीक नदी रिवर्स परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः.
तो न्हंय वाहतेर वता उदक वट्टू कडेन दिसता ती खंय खंय वता थंय तशी ती जेव्हा आमकां हें शरीर मेळ्ळा ते एक कृष्णाल सेवे मेळ्ळा एक कोणाक बरें सगळ्या हातूंत भितर परमात्मा उरता वी हॅव टू रिकॉग्नाइज दॅट परमात्मा अँड सर्व देम ते आमगेले शरीराचे मेन काम आता 10.6 कृष्णान सांगला कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मानवस्तता मद्भावा मनसा जता यशाम लोका इमा प्रजः the 7 great sages asat the 4 other great sages and the manus they were two majkarchan eta and krishna sankarasa born from my mind khanchan ailat ani magale matitulan ailat and all living beings populating the various planets descend from them see hiranya garbha brahma original creator हो खंचान जन्म घेतलाने कृष्णाकडच्यान आणि ब्रह्मा did tapasya for 1000 demigod years to get mercy from Krishna. मागीर 7 great sages जाले कोण ताणी कश्यपा अत्रि गौतमा जमदग्नि भरद्वाजा हे वट्टू 7 sages 4 kumaras sanaka sananda sanatana आणि सनका अनिक ब्रह्माक आमी पितामह म्हणतात जी बट कृष्णाक प्रपितामह म्हणतात जी त्याक पितामह सो कृष्णाक प्रपितामह आमी म्हणतात जी 7th श्लोकाक knowing Krishna's position leads to surrender एक पटी आमकां कृष्ण कोण म्हण कळ्ळें सो कित जाता आमी ताका सर्वीस करताची आमी एंगेज जाता तेगेल सर्वीस करच्याक सरेंडर जाताची कृष्णाक सो जेन्ना फेथ आनी स्क्रिप्चर्स मेळटा तेन्ना कित जाता कन्विक्शन येता ना हे करेक्ट म्हण तेन्ना केन्ना आमकां कंप्लिटली आमी कन्विन्स जाता तेन्ना आमी नंबिके उरता एक चेरडा कावे बाप्स घेवन अशी उडोवन अशी धरताची तेंचेवर रडत वेवयर गेले तेन्ना ना ते हास्तेर उरता आतां गॅरंटी उरता की आपल्याला बाप्सू हावसो आपल्या धरतले म्हण ते फेथ तशी फेथ उरका विदाउट एनी डाउट उरच्याक ना डाउट उरल्यार आमी खंयी पावनाची सो जेन्ना आमकां डाउट ना वी आर कंप्लिटली सरेंडर टू कृष्णा आमी तेन्ना कितें जाता डिवोशनल सर्विसा एंगेज जाताची डिवोशनल सर्विसा एंगेज जातगीर कितें जाता कृष्णा विल शुअरली look at us so amka faith main faith urka आता सेकंड भाग आमी येवच्या लागल्या ती 8th to 11th हाका आमी चतुश्लोकी म्हणतात भगवद्गीताचे हांग वट्टू कृष्णान सांगला की सोर्स ऑफ मटेरियल अँड स्पिरिच्युअल वर्ल्ड अहम सर्वस्य प्रभो मत्था सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः म्हळ्यार कसं कशी एक लॉ कृष्णाक अंडरस्टँड करून घेवचे साध्य ओनली बाय हियरिंग शास्त्रांतल्यान शास्त्र कोणाकडच्यान आयकुचे जाय बोनाफाईड सोर्सा कडच्यान आयकुचे जाय नाल्यार ते चायनीज विस्पर जाता आता कोणी सांगले म्हाका ही हॅज बीटन हिज वाईफ तो तागेल बायले मारता लागील तो म्हणा एक 2-4 लोक आयकते गेले ते 5th लोकाकडे कसं वता तो तागेल बायले मारच्या लागिलो ही हॅज बीटन हिज वाईफ म्हळ्यार तो दुसऱ्या बायले मारच्या लागिलो म्हणा ती तशी जावचे ना सो वॉट एवर वी आर लर्निंग द लर्नेड स्कॉलर म्हळ्यार कोण हू कॅन शो अस द पाथ टू कृष्णा बोनाफाईड सोर्साच्यान आमी आयकून घेवचे जाय सो वेदिक रेफरन्स उरचे जाय आमकां खबर आसा आमकां 4 वेद आसाची आनी उपनिषद आसाची त्यो आमी त्या हातूंतल्यान शास्त्रीक एविडन्स आमचे कडेन उरचे जाय केन्ना आमी कृष्णा बद्दल उलयतात कित्याक म्हळ्यार एवरीथिंग इज बॉर्न फ्रॉम कृष्णा
आणि जन्न हे कळतं का देन ओनली आम्ही कम्प्लिटली सरेंडर जावचे शकतात जी आणि जन कम्प्लिटली करेक्ट सरेंडर जायतात ही इज द लर्नेड पर्सन त्यांना सिम्पटम्स ऑफ प्युअर डिवोटी मच्चित्ता मत्तता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च कसं करता डिवोटी भक्त एक भक्त कसं करता ऑलवेज तगले हत्तु भितर he is always in thoughts of Krishna and he lives in fully devoted in service आणि ताका derive great satisfaction तातूंतल्यान great satisfaction मेळटा so two stages of devotional service कसं नाही एक प्रिलिमिनरी स्टेज कितें आम्ही सर्विस करते करते आमकां प्लेजर मेळटा मागीर मॅच्युअर्ड स्टेज कितें एक्चुअली आमकां देवा बद्दल प्रेम सुरू जाता ते तेन्ना कितें जाता हायेस्ट परफेक्शन मेळटा सो सगळ्या भितर भक्तिलता बीज उरता सगळ्या भितर भक्ती उरता कित्याक परमात्मा आसा आमचे भितर ते भक्तिलता बीजा उदक घालचे जाय म्हळ्यार मात्र ते स्प्राउट जावन उरता नाल्यार बी कितले वर्स उरताची unless and until they get 3 proper condition warmth oxygen and water ते मेळत पासून ते झाड जायना ते बीज तशी उरता तशीचे आमकां खंय ताका उद्दम मेळटा नरिशमेंट मेळटा भक्तीक तांतू आमी चड लक्ष दिवका सी थोडे फॉर्च्युनेट लोकांक डिवोटीजा संग मेळटा भक्ताल संग मेळटा तेन्ना तांणी ताका उदक घालता तेन्ना ते आमी लक्ष दिवन आयकून घेवपा कडेर ते सीड हे जावन ताजे बीज हे जावन वृक्ष जाता आणि ते होड होड वाडते वता थंय पासून वाडता ते गोलोक वृंदावना पावत पासून ते वाडटा आणि ग्रॅज्युअली कितें जाता ताका फ्रुट्स येता फ्लावर्स येता वट्टू येता ते आणि one becomes fully absorbed in love of Godhead आणि ताका काही जाय उरना ताका देवाले हे भक्ती मेळटा आणि द डेंजरस भय म्हळ्यार कसं उरता मरण डेथ पण डिवोटी मरता भिना बिकॉज ही इज प्रिपेर्ड एक ना एक दीस आमकां आमगेले खरे घरा वयचे हे टेम्पररी घर सो द डिवोटी इज फुल्ली प्रिपेर्ड वेन ही इज फुल्ली प्रिपेर्ड आणि ताका केन्ना भय दिसता ಮರ್ಚಾಕ ಎಂತ ಗೊತ್ತುರ್ತಾ ಮಗಲ್ घर ते ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಮಟ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇನಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ते आमगेल घर थंय आमकां वच्चाक जाय ताजे खातीर आमकां प्रिपरेशन करच्याक जाय म्हणून 10th श्लोका भितर लॉर्ड रेसिप्रोकेट करता म्हळ्यार कसं न्हय कृष्णा केन्ना डिवोटी ताका टोटली सरेंडर जाता तेन्ना कृष्ण ताका हेल्प करता चैत्य गुरु अवतारांत बसून आनीक हाका कितें हे उरता क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड one should engage in Krishna consciousness with loving devotional service see कर्म योगा म्हळ्यार कसं न्हंगा गोल आमकां ಗೊತ್ತುರ್ತಾ गोल ऑफ कृष्णा आनीक निष्काम कर्म योगा डिजायर उरना ज्ञान योगा म्हळ्यार कितें कृष्णा कडेन कशी वच्चे म्हणून भक्ती योगा कित शिकयता गोल ಗೊತ್ತು आसा कृष्णा कडेन कशी वच्चे ಗೊತ್ತು आसा आमी तातूंक वी हॅव टू गेट कंप्लीटली इन्वॉल्वड इन इट आणि हाचे खातीर आनी कसं जावका आमकां स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड जावका तेषम एवानुकंपार्थम म्हळ्यार कसं न्हय टू शो द स्पेशल मर्सी कृष्ण तांगेल वट्टू लोकल हार्टा उरता आनीक डिस्ट्रॉय डार्कनेस जो येता आमच्या लायफांत डिस्ट्रॉय करता ते लायट एक टॉर्च आता फुल्ल कडेन काळो 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 उरता एक टॉर्च लायट गेले ते लायटाचे आमचे डार्कनेस वता जशी सकाळी सूर्य उदेत असताना ते सगळं डार्कनेस वचून सगळ्याकडे लाईट पडता तशी कृष्ण हेल्प करता सो इवन डिवोटी ते लिटरेचरा बद्दल कळना जाल्यार सुद्धा एक स्पिरिच्युअल मास्टर ताका मेळटा हे सगळं कृष्णाल अरेंजमेंट आमी चिंतचे आमी करचे म्हणून बट नी कृष्णा
हे अरेंजमेंट करता कसल्या म्हणा कृष्णाक मी जाऊ का आम्ही वट्टू ताज म्हाऱ्या परत गेले बट ही इज वेटिंग आम्ही केन्ना ताचेकडे पळयताचे तेन्ना तो आमकां घेवन वचपाक रेडी उरता कृष्ण our one step is important so कृष्ण केन्ना प्लीज जाता कृष्ण केन्ना हॅपी जाता तो डार्कनेस वता आणि ऑटोमॅटिकली सगळं कृष्ण आमकां दिता 12th आणि 13th श्लोकात अर्जुना accepts supremacy of the Lord. See, neither demigods nor demons कृष्ण अर्थ करून घेवचे साध्य ना द्वापर युग कृष्ण आयलो गौरवान अर्थ करून घेतले ना ताका ओन्ली पांडवास कॅन अंडरस्टँड कुंती महाराणी म्हणता म्हाका कितले कश्ट येवं कृष्णा तूं आमचे बरोबर राव म्हणून ओन्ली डिवोटीज कॅन अंडरस्टँड कृष्णा सो अर्जुन कृष्णा सांगता तू आता डिक्लेअर करच्या लागला सो हांव हे एग्री करता की तू ट्रुथ एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हण सो अर्जुन एग्री जाता सो आता पळय परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम हे सगळे अर्जुन कृष्णा सांगता कडेर अर्जुन एक्सेप्टन्स करते गेर ही इज नॉट मगेल फ्रेंड हो फ्रेंडा हांवें हे करचे जाय म्हण एक्सेप्ट करना तो सेजिसाल उदाहरण घेता कृष्णा कडेन आयकता वेदिक इंजेक्शन्स आयकता ते वट्टू डिफरंट उपनिषद सांग बरयला प्रभुपादान भावार्था भितर ते वट्टू आयकून ताका कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ म्हण तो एक्सेप्ट करता सो जेन्ना मी कृष्णा अंडरस्टँड करून घेताची तेन्ना कसं जाता it will purify all our sinful activities so Arjuna acceptance of Krishna as the absolute truth so kit jata ta Arjuna realize soul jata by grace of Krishna so Arjuna totally accepts Krishna's words see Bhagavad Gita amk kenna mi he kartat Bhagavad Gita to be understood in parampara system अशी हांव म्हाका कळटा हांव वाचता म्हाका घराक बशी कडेन वाचून कळटा न्हू गुरु उरता ताका आनी एक्सेप्टन्स ऑफ अर्जुना बाय कृष्णा म्हळ्यार कसं न्ही आमकां नॉलेज येवका जाल्यार आमी एक्सेप्ट करका हांगा सायडीन एक हांवें पिक्चर घाला ते गुरु परंपरा कशी आयला आनी कशी नॉलेज मेळटा म्हणून सो कोणी व्हडोड देवी देवता सुद्धा देवाला खरे रूप हे ना भक्ता मेळटा ते नॉलेज Krishna, the Lord of all beings, he is Purushottama. Purusha Uttama. Eklo Purush mala Krishna. So he is Purushottama. Bhagavad Gita, we actually understand Kangevya. Bhagavad Gita, science of Krishna. And kashi understand Kangevya, kashi Arjuna understand Kangevya. And kami, he kashi arth Kangevya, devotional relationships with him. Next. Avoid commentaries concoction मागकशी जाय मागेल भावार्थ हांव सांगता न्ही प्रभुपादान एज इट इज कित्याक बरयले म्हळ्यार कोणाले कॉमेंट्रीज नाका आमकां कृष्णान कितें सांगला ते तशीच अर्थ करून घेवा आमी ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी टू 16th टेक्स्टाक अर्जुना रिक्वेस्ट टू हियर मोर ऑपिनियन्स ऑन कृष्णा आता अर्जुना कळले कृष्णा एब्सोल्यूट ट्रुथ कसं करता कितें कृष्णाले स्वधाम कितें स्वधर्म कितें वट्टू कळले कृष्णाक अर्जुनाक अर्जुना आनीक ताका आनी आयकुया दिसता तेन्ना तो कृष्णाक सांगता की तू म्हाका डिटेलान सांग तुगेले ऑपिनियन्स आनीक तू कशी हे वट्टू 3 लोक सगळे वट्टू लोक कशी तू कंट्रोल करता ते म्हाका सांग म्हण तो सॅटिस्फाय जाला पण तो आयकता विचारता कितें म्हळ्यार दिस इज फॉर अस ह्युमन मॅनकाइंड आमकां वट्टू हाका एविडन्स जावका म्हणून हे अर्जुन बाकी आमगे वट्टू मॅनकाइंडा खातीर हे वट्टू विचारता आनी सांगता तो मोर ऑपिनियन्स तू सांग ओ कृष्णा कशें हांव तुजे बद्दल कायम विचार करता उरू आनी खंयचे वेरियस फॉर्म्स तुका विचार करता जाता हे वट्टू आता प्लॅटफॉर्म प्लॉट रेडी करता अर्जुन आता कृष्ण ताका विश्वरूप दर्शन दाखयतलो कडेरी ताचे खातीर हे अर्जुन वट्टू प्लॉट रेडी करता आसा सो योगिन्स म्हळ्यार कितें कृष्णा इज द मास्टर ऑफ योगमाया एनर्जी
he is covered and uncovered to a common man. तो केन्ना ते ब्रह्मांड तोंडागान घेता यशोदा तोंड उगड म्हणटा सन आसतना तेन्ना ते ब्रह्मांड घाटा भितर ते टेंपल आसा सानी कोण गेल्ले आसल्यार वृंदावनाक मथुराक गोतवतल तांकां ते तोंड उगडता कृष्ण यशोदाक ते ब्रह्मांड दिसता तेगेल्या तोंडांत बट केन्ना ती उठता घोळून पडता उठता ती काही गोष्ट उरना तशी कृष्ण आपणाक योगमायान कवर बी करता अनकवर बी करता आनीक he is superior devotee concerned not only for his own understanding but for the understanding of all mankind. अर्जुन विचार कोणा खातीर but to mankind खातीर अर्जुन हे विचारचा लागला. So अर्जुना आणि विचारता narration statements Krishna is just like a nectar. कृष्णा बद्दल कितें आमी आयकुचें म्हळ्यार ते नेक्टरा भशेन आनी हे नेक्टर आमकां कसो जाता we practice it by practical experience केन्ना देवाल काम आमी मस्त करता आमकां आनंद जातेर वता तशी आमकां हे अमृत मेळटा इट इज ऑलवेज फ्रेश सदा भगवत गीता आयकयाची फ्रेश दिसता आनी क्लीन दिसता आनीक आयकुया दिसता कित्याक म्हळ्यार हातूं भितर नेक्टर उरता आनीक कृष्णाले ऑप्युलन्सीस खंयचे लिमिटेड सोर्साच्यान हे करता जायना Krishna fully at any specific time, any state of life, तशी काय ना. See, कृष्णा बद्दल केन्ना आमी आयकुचे जाता आनी केन्ना हाजे बद्दल आमी आनंद बी घेवचे जाता. So opulence of the absolute further explain केला तो परमात्मा खंय आसा आमचे भितर आसा आनी he seated in everybody's heart आनी तो कितें beginning end and middle of every living thing सगळं ताजे वट्टू हे जातेर आसा तशी कृष्ण कंप्लीट अहम आत्मा गुडाकेश अर्जुना सांगतो तो हांव आत्मा जावन तुमगेल्या हातू भितर बशील बी हांवची वट्टू कडे आशिल बी हांव ती तुमगेल बिगिनिंग एंड मिडल वट्टू हांव बट हे आमकां अर्थ जायना हे केन्ना अर्थ जाता आमकां केन्ना आमी डिवोटी जावन कृष्णाक अनफ्लिंचिंग अनअलॉयड अनकंडिशनल आमी लव करताच की तेन्ना कळटा की कृष्ण कोण आनीक आमकां सगळें दितलो कृष्णाची म्हण आता नेक्स्ट आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आता मुखार कृष्ण विश्वरूप दर्शन करता तातूं भितर अर्जुन पळयता चरा सगळे आनी तेन्ना ताका कळटा आमी केन्ना केन्ना आमी मुडा भशेन उलयता ती अय्यो कृष्ण म्हळ्यार कितें मनशा भशेन आयिल्लो एक मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टर म्हणटाची but it is very very wrong. Krishna mala mythological character ni Krishna mala he swayam Krishna Purushottama Janardana हे आम्ही अर्थ करून घेवचे जाय कोणाक कितें क्वेश्चन असल्या विचारत मस्त कृष्णा विश्वरूपा बद्दल आणि हाजे बद्दल नॉलेज मस्त आसा ह्या चॅप्टरांत सो मे बी मातशें स्पीड गेले दिसता हांव कोणाक कितें क्वेश्चन असल्यार कसं असल्यार विचारल्या जाता हांगा हांव मागेलें हे एंड करता हरे कृष्णा जय श्रील प्रभुपाद